वास्को PWD लागसार रस्त्यार आयिल्ल्या सिवरेजीक थळावे विटल्यात। रस्त्यार सगळी कडेन हळशीक पसरल्या, थंयच लोक यो वच करता। हाचेर सिवरेज खात्या कडेन संपर्क करून कडक कारवाय करतले म्हण उतर नगराध्यक्ष दीपक नायक हांणी दिला। आर्डेक्सकोआ ब्युरो रिपोर्ट। खातीर कनेक्टिंग रोड जो आसा पळय तो एकूच सध्या लायव्ह आसा। थिंगा तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट नांवान एक बरो ग्राउंड बांदला आनी थिंगा तो आसलो तो एक्झिस्टिंग रोडूय बंद केला। सो आतां इमेजीन करा हे जे गाडये क्रॉसिंग जाता ते खंयच्या स्टेटीन भायर सरतात। दिस इज एंटायर प्री मन्सून वर्क वीच इज डन बाय दी कावन्सिलर्स, म्युनिसिपालिटीच्या लोकांनी जे केला ते, प्लस थिंगा सेवरेज कनेक्शन जे आसा PWDचे दॅट इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू दीस। आनी हे सगळे उदक डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आमच्या हितून वयता, दर्यान वयता। सो बिलीव करा की कितके लेवलचे आमी पोल्युशन दर्यान धाडटा ते PWDचे ते पयलो आसतात ते क्वॉर्टर्स पळय ते सगळे फाटले क्वॉर्टर्स पळय ते PWD क्वॉर्टर्स। आनी आमी जाय ते टायम PWD कंप्लेन केले। इवन आमी एप्लिकेशन दिलें आतां थंय हे खूब घाण आसा, ते शिवरेज पडटा रस्त्यार येता, ते रस्त्यार तुमी कितें एक्शन घ्या म्हणून तेमी आज पर्यंत कांयच एक्शन घेवंक ना। सो जेन्ना आमी स्वच्छ भारत म्हणटा तेन्ना गव्हर्मेंटान फर्स्ट हे करपाक स्वच्छ भारत, तेन्ना लोक करपाक शकतले। तुम्ही स्वच्छ भारत म्हणटा हे PWD स्वच्छ करनात, तर लोक कशे करतले स्वच्छ? सो हांव PWD मागता जाताचे बी तुमी एक्शन घेवपाचें, कित्याक तो सिवरेज आसा पळय तो लोकांक त्रास जाता, भरपूर वास येता तेजेर लोकांक। आनी आजकाल पळोवपाक गेल्यार खूब हे आसा, दुयेंस आसा ते येता। सो हांव PWD मागता की मातशें तेजेर हें करपाचें म्हणून। जी आहा पळय खरेंच ती भायर सारकी सोडलेली आहा आनी ती सारकी न्यूसन्स जाल्लेली आसा। इमिजिएट हांव एक्शन घेता। म्हाका सिवेज जो आहा ट्रिटमेंट सिवेज डिपार्टमेंटा म्हाका ते सारकें एक्शन घेयना। सो ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा सिवेज डिपार्टमेंटा आपोवन तेचेर इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक अनहायजेनीक ते सारके एकदम रस्त्याचेर येयल्लेले आसा। सेकेंडली हांगा आमी जे MPTचे हांगा सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेंचा म्हाका एक कंप्लेंट येयल्लेली वॉर्ड कावन्सिलरासून तेंची की तशें सिवेज ते दर्यान सोडटा म्हणून ते इन्स्पेक्ट करपाक आमी येयल्लेले आहा। तेजें मायनर काम चालू आसा, ते कामाक लागून तेंच्यांनी जाला म्हणटा ते पूण कांय प्रॉब्लम जावचो ना। सेकेंडली म्हाका एक वायट दिसता की हांगा तेंचे MPTचे फूल फ्लॅश काम चलता। तुमी पयलें आसलें ते फूल फ्लॅश काम चलता आनी अशें दिसून येता की तांकां लोकल ऑथॉरिटीची कांय गरज ना, तांकां जाय तशें ते बांदता। आनी आमी बारीक हांगा कोण बांदता आमचे एरिया तांकां आमी परमिशन मागता, तांकां NOCs घेवपाक लायता, सगळें लागता। वेरेज MPT एज व्हडले प्रोजेक्ट काडटा तांकां लोकल बॉडीची कांयच लागना। म्हाका हेचेर कितें विचार करपाक जाय, कावन्सिल हेचेर कितें निर्णय घेतले।